आम्ही सांगाता मेळून मागणे करूया. प्रेज द लॉर्ड. आज सांगाता मेळून कुटाम जावन मागणे करूया. सोमेची दैवीक सकत आम्ही अनुभव करूया. तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असायचा हात धन सांगा. हात म्हणून सांगा उठ परजडीचा तुझं उजवाडायला. जेजू क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलांतून भोव अपुरबायचे लिसांव आमकां मेळटा. म्हाका तुमकां सोमेस्तां भोव अपुरबायचे लिसांव. हे लिसांव समजूचे तर दोन दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आमचे वट एक ब्रदर आसलो, ताका आमी डिस्कंटिन्यू कर म्हूण सांगिल्लें. मस्त वर्सां पयलें एक सवाल अशें आसलें म्हज्या मतींत, तो कित्याक पाद्राबो जावंक योग्य नासलो या ताका कित्याक साध्य जावना. जर तर तुमी आजुनी ताका कॉल केलें तर तो म्हणटा हांव आजुनी पाद्राव जावंक आशें येता, आजुनी पाद्राव जावंक आशें येता, म्हाका क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक जाय. कित्याक ताका जालें ना अशें चिंता आसतना ताणें हर एक फुटी सांगचें आसलें. तो आमकां जॉयन जालो तूं मस्त प्राय उपरांत, एडल्ट ओकेशन म्हणटात न्ही की मस्त प्राय उपरांत, ताका खंयच्याय ब्रदर सोड जे येता आसतना ताणें सांगचें आसलें हांव तुमच्यानी चड प्रायसो, म्हाका तूं सांगा नाका, हांव तुमच्यानी चड प्रायसो. कितें बरें ताका सांगलें तर हांव तुमच्यानी चड प्रायसो, म्हाका तुमी सांगा नाकात. जर तर ताका इन्चार्ज आसलो फादराब ताका कारेट करता तर तो ल्हान प्रायांत आसलो तर ताणें म्हणचें म्हाका तूं कारेट करनाका, तुज्या की व्हडलो हांव, म्हाका करेक्ट करनाका, तुज्या आनी व्हडलो हांव. म्हणजे तें ओबिडियन्स कितें आसा, कितें ताणें करीचें आसलें ताच्या विशयान ताका कोणें सवाल केलें तर तें तो एक्सेप्ट करूंक तयार नासलो. म्हणटालो इतलेंच हांव तुज्या आनी व्हडलो, तुमी म्हज्या आनी धाकटें. हें ताचें उतर जावन आसलें. पळया ताका उडासोर म्हजी उतरां, ताका देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक देणें आसलें पूण तें कार्यगत करूंक ताका जायनासलें. हे दोन शब्द उडास दवरा. देणें आसलें, पावर आसलो, कार्यगत करूंक ताका जायनासलें. दुसरें दृश्टांत तुमकां दिता. वाड्याचो गुरकार आनी कुटुंबांत असलें आवय बापूय जायतें काम करतात, जायतो वावर करतात, ताच्या उपरांत पिरंगोवन सांगतात म्हाका कोण्णी एप्रिसिएशन करनात, म्हाका कोण्णी एप्रिसिएशन करना, हांव इतलो वावर करता, इतलो हें करता. पळय हांगा तशेंच तांणी केल्ल्या वावराचो दादोसकाय तांकां मेळना, ताणें केल्ल्या वावराचो दादोसकाय तांकां मेळना. कित्याक? परत तसो शब्द हांव तुमकां सांगता, तांणी करूंक तांकां अधिकार आसलो पूण ताचे इफेक्ट तांकां मेळना. हें समजचें तर आयच्या वांजेलाची दोन लायन ह्यो तुमकां हांव सांगता. आयच्या वांजेलाची पयली लायन आनी 11ची लायन तुमी मतीन दवरीचे. कितें सांगता पळया. तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिली, तांकां शिसांक देवसार सोडोवची पदवी दिली. 11 ताणें जायते देवसार धांवडयले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवसार धांवडोवची पदवी दिली आनी तांणी देवसार धांवडयले आनी लोकांक गूण केलें. हाचे मदें कितें घडटा? हाचे मदें सोमी कितें आमकां सांगता? ह्या देवसार धांवडोवंक दिल्ली पदवी, ह्या गूण करून दिल्या पदवी आनी तांणी तें केल्ल्या ह्या दोनां मदें कितें घडटा? जर आमकां दिल्लो अधिकार, आमकां दिल्ली देणी, आमकां दिल्लो तो पावर
कार्यगत जायचे तर आमी कितें करीचे म्हणलें हाचें मोदें सांगता. इतलेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें मिसाच्या सुरवेर म्हणलें, जर एका मनशाचें जिवीत सादें आसा, सोंपें आसा, त्या मनशा लागीं आमी स्पंदन करूंक, ताका मेळोवंक, ताचे लागीं उलोवंक आनी आपलें हाचें थंय कितेंय स्पेशल आसा म्हूण आमी ताचे लागीं वेता. कितें 3 संगत्यो आपुरबायेन स्वामी सांगता, बुती व्हरनाकात, बुती व्हरनाकात, मागीर कालें पोतें व्हरनाकात, मागीर कालें चिरी व्हरनाकात. बुती, पोतें, चिरी व्हरनाकात. तुमी जर तर ह्या संगतेक तुमी नदर घाले तर दीज आर द व्हेरी बेसीक नेसेसिटी ऑफ ह्युमन बींग. बुती, बुकू न्ही गी, पोतें इल्लें कितें घालच्याक, आनी चिरी इल्लो तुमी जोडलो पयसो दवरच्या खातीर. हे तिनी मनशाक गरजेचें. आनी जेजू सांगता, जर तर तुमकां दिल्लो अधिकार, तुमकां दिल्ली ती देणी, तें कार्य जावंक या इफेक्ट येचे तर, दादोसकाय जायचे तर, हे 3 संगती तुमी सोडीचे. द बेसीक नेसेसिटी तुमी सोडीचे. आतां कितें बुती सिंबलायज करता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो? आमकां सोमेस्तांक पोटाची भूक आसा, कुडीची भूक आसा, पूण कुडीची भूकूच आमचें जिवीत जावन वचो. कुडीची भूकूच आमचें जिवीत जावन वचो. तुमकां सा पावलाचें हांव निदर्शन सांगता. सा पावलू पळया गी, एका काळार हें कालें सोड ह्या कडगा काडून, ह्या सुरी काडून, ह्या कालें म्हणटात कडगा कालें म्हणटा कोंकणीन, तालवार काडून लोकांक कानवर्त करूंक वेतालो, या तांकां शिक्षा दिवंक वेतालो. पूण जेजूची वळख जाल्ल्या पांत हे 3 संगती ताचे लागीं नातले. जावं पुरो बुती, जावं पुरो चिरी, जावं पुरो पोतें. खंयच्या राया मुखार, खंयच्या लोकां वचून तो रावंक सकलो, कित्याक ताचें जिवीत सोंपें जाल्लें. हांव तुमकां सांगता कितें म्हळ्यार, कुडीची खाली कुडीचे भुके खातीर आमी जिवोचें तर क्रिस्तांव जिवीत जिवोंक जायना. सगळें आमचें केंद्र, सगळें आमचें मन खाली जेवच्या विशयान आसचें तर आमच्या जिवितांत दादोसकाय येना, समाधान येना. वी हॅव टू रायज अप. आमी ताच्यांनी वयर चडाचे. ते नासतनाय आमकां जिवंक, हांव हांगा म्हणटा आसतना आमी भिकारे भशेन जिवोवचें न्ही. भगार केवळ आमचें जिवीत खाली त्या काणा खातीर. आतां कान जावंक पुरो खाली पोटाची भूक जावंक न्ही, पूण आमच्या काले म्हणटात सेन्सस कितें आसात न्ही गी, विश्व कितें जातात न्ही, ताच्या कानांतल्यान आमी भायर येवंक जाय. हें सोम्याचें आलोचन जावन आसा. दुसरें पोतें. आमी पोतें काल्याक यूज करता पळया गी. कित्याक सोमी शिसांक जागृत दिता. आज इल्लें घालें, फाल्यां आनी इल्लें घालया म्हणली आशा पोत्यांत येता. होय की न्ही? सोमागी पोत्यांत आज इल्लें घालें, फाल्यां आनीक इल्लें घालया म्हणली आशा येता. मागीर तें घालन आमी एका कुशींत मालवता. समजलें गी? आमी तें घालन एका कुशींत मालवता. थोड्या पळया गी, पोत्यांत जडायल्ले मनशां पळया गी, ते अशेंत चलचें, एक पांय सकला एक पांय वयर. हाचें संकेत कितें? तुमकां कितें दिलां तें मात पुंजया, सडीत पुंजय नाकात. तुमकां कितें दिलां, तुमच्या गरजे कितें जाय तें मात तुमी पुंजया, सडीत पुंजय नाका. आनी तुमी जर तर सडीत पुंजयता तर तें सोम्याचें जिवीत जिवंक एक अडकळ म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. These are the attachments is a hindrance to become another Christ. अन्य क्रिस्त जावच्याक, सोंपें जिवीत जिवच्याक असल्यो संगत्यो तुमकां अडकळ. हें सत्य हांव तुमकां सांगता. तुमी पळया गी, एक याजक एका दुबळ्या फिरकेचें आसा म्हूण चिंतया. जर तर तो 25 लाखाचें खार हाडून थंय जेता तर ताणें उलोवच्या, ताणें प्रसंग दिवच्या, ताणें करच्या कामाक कालें गी फरक आसा गी, इफेक्ट आसा गी? बिलकुल ना. आसा गी? नो, देर इज नो इफेक्ट. कित्याक तो 25 लाखाचें खारा आसून तुमी दुबळी जायचें म्हळ्यार खंयचो लोक आयकता?
जाता की ते हांव तुमकां हें सांगता आसा जे कितें तुमकां पदवी दिल्या आनी ताचे इफेक्ट तुमच्या जिवितांत जायचे तर हे 3 संगती तुमी सोडयचे. जर तर तुमचें जिवीत ह्या कुटुंबा जिवीत बरें जायचें तर या ताचे इफेक्ट तुमकां मेळचे तर ह्या 3 संगतींतून आमी भायर येचे तर मात्र आमकां जाता. आनी तिसरें जावन आसा पयशे. आज 10 रुपये दवरले फाल्यां 20 रुपये दवरची आशा पॉकेटीन सदांच येता. आज 10 रुपये दवरली फाल्यां आनिल्ले 10 रुपये दवरया. आज म्हाका 10 रुपये पुरो फाल्यां गोळटा म्हूण चिंतून हांव जियेतां तर तुमच्या आनी म्हज्या जिवितांत धादोसकाय धोरत्या मापान आसा. धोरत्या मापान आसा. कित्याक हांव काल त्या पयश्या खातीर जियेना भागर म्हज्या धादोसकाय खातीर हांव जियेता. दॅट इज अ डिफरन्स. हांव काल त्या 20 रुपया खातीर जियेना 10 रुपया असल्यार जियेता. कित्याक ते 10 रुपया म्हाका धादोसकाय दिता. हें जावन आसा सादें जिवीत. हें जावन आसा सोंपें जिवीत. आनी तसलें जिवीत आज आमकां जिवोंक आपयता. ह्या सगळ्या जिवितांत धादोसकाय जाय तर हे 3 संगतींतून आमी मेकळे जायचे. एक धार्मिकाच्या जिवितांत आमकां धादोसकाय कितें आमकां दिलां देवान अधिकार दिला तो इफेक्ट येचे तर हांव तुमकां आमकां रियपटी पाद्रापा सांगचे आसा. आमी इतलें शर्मा दिता आमचो मनीस बदलना. इतलो शर्मा हांव दिता हांव कित्याक बदलना. कारण हेच म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ते सादें सोंपें जिवीत जियेचें तर हे 3 संगतींतून हांवें मेकळें जायचेच. अनलेस आय डिटॅच फ्रॉम दीज 3 थिंग्स आय कॅनॉट बिकम सिंपल मॅन. सादें म्हणटना हांगा तुमी परत सांगता भिकारे भशेन न्हय भागार क्रिस्ता भशेन जावचें. त्या पासून आमकां सोम्यान अधिकार दिला. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तुमच्या क्रिस्ती भावातान बावतिस्मादारी सगळ्यांक अधिकार दिला. गूण करचें देव सादणोवचें आनी एकल्या अभ्यासांक घालचें. सगळ्यांक अधिकार. कित्याक तो इफेक्ट येना. वाय देर इज नो इफेक्ट कित्याक तें कार्यगत जायना. तुमकां अधिकार दिता तो अधिकार कित्याक प्रतिपळ तो कार्यगत कित्याक जायना. आमी सदां जावन कितें गे म्हळ्यार आमी मनशां सैव आमचें तें आसा. वी ओन्ली लिव टू दीज 3 थिंग्स पोतें बुद्धी आनी चिरी. समजता गे समजलें गे. हां हें समजाचें नातल्यार आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत फरक ना. वाय देर इज नो इफेक्ट. आयचे सांत आमी जॉन दे ब्रिट्टो आसा. कित्याक तो भायल्या गांवांत इंडिया देवन इतल्या जाणां बदलूंक कित्याक शकलो. जायते सांत ह्या संतींनी कित्याक बदलूंक शकतात. खाली ह्या जाग्यांनी धार्मीक संत न्ही हांव सांगता नॉर्मल मनीस ले पीपल सादे लोक कित्याक बदलूंक शकले. हें तांचें जिवीत ह्या काल 3 संगतीचें नातलें तें गरजेचें मुळावी गरज. पूण तें मात्र जिवीत न्हय. जर तुमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत म्हाका धादोसकाय जाय तर म्हज्या मोगाळ भाव भयण उडा आसवरा ह्या 3 संगतींतून आमी मेकळे जायचेच. वी हॅव टू रायज अप. आमी वयर वचचे ह्या संगतींतून. त्याच संगतीन चिटकून रावल्यार आमी केदींच क्रिस्ताची जावना. त्या पासून त्या मिसाच्या वेळार आमी आमच्या मोतीक व्हरूंक जाय. सादें जिवीत सोंपें जिवितांत धादोसकाय जायती आसा. तुमी पळया कोणाचें जाल्यार जिवीत कोणाचें जिवीत सादें आसा सोंपें आसा. ताच्या तोंडान सदांच आसो आसा. ताच्या काळजांत सदांच धादोसकाय आसा. ताच्या काळजांत सदांच मोग आसा. ताच्या काळजांत सदांच बोळेपण आसा. ताच्या काळजांत सदांच सोंसणीकाय आसा. आनी कोणा थंय ना. कित्याक आमी काल ह्या संगतीक चिटकून दवरल्या. मांकडाची काणी तुमकां गत आसा न्ही. मांकोड आनी तूं कोळशांत असलें केळ्यां काडूंक येता आसतना तो तें केळ्यांक घट्ट धरता काय. ताणें सोडल्यार मात्र त्या कोळशांत असो हात मूठ भायर येवंक जाता. ताका तशें केळें सोडूंक येनाका मूठ सोडूंक येनाका. अशें जिवीत जाल्यार हांवें आनी तुवें केदींच बदलूंक जायना. जर तर आमच्या जिवितांत बदलाचें तर गरजेचें कितें गे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत इफेक्ट येचें तर गरजेचें कितें गे म्हळ्यार ह्या 3 संगतींत आमी मेकळे जायचें. हांव तें सोडून जियेचें म्हूण सांगना भागार तेंच जिवीत जावन वचो. इस कृपा ह्या मेसा वेळार आमी मागया. आमेन. आमी सांगाता मेळोन मागणें करया. प्रेज द लॉर्ड. आज सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणें करया. सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तुमच्या लेफ्ट
आणि राईट कोण असेल हात धन सांगा हात म्हणत सांगा उठ परचलीचा तुझं उजवाडायला